Welcome back. Congress suspects a conspiracy behind Hajis stranded in Goa from going to Hajj. Congress claims that the government at the center is targeting the minority community. Meanwhile, Sankalp Amonkar has denied any fight with Ramakant Borkar at Bogmalo. He said the case is politically motivated. Sankalp has accused Mormugaon MLA and Power Minister Milind Naik, claiming his involvement in the Bogmalo attack case. A15081 फ्लाइट नंबर जी आसा एअर इंडिया जवळ जवळ 22 वरां जी आसा आमचे जाणटे लोक जे हजाक वयता मायनॉरिटीचे हे थंय एअरपोर्टार उरले. एअर इंडियाचे तर्फेन कांयच इन्फॉर्मेशन गोंयचे हज कमिटीक तेमी पावना की बाबा ही जी फ्लाइट आसा ही डिले जातली आणि त्याका लागून ते हाजी जे थंय येतले तांकां तुमी थंय दवरा म्हणून वेरना. सेंट्रल लेवलाचे जो सरकार येयला हो सरकार मायनॉरिटीक जो आसा हॅरेसमेंट करीत आसा आणि मुखारी म्हाका दिसता मायनॉरिटीक जी आसा ही सरकार जी आसा हॅरेस जायत रावतली. म्हाका दिसता हेजे फाटल्यान संघ परिवार हो सरकार चलयता काय कितें मायनॉरिटीक जे आसा अशे तरेन हॅरेस करपाक लागून हे आयज आमकां दुबाव जाता. आख्खी जी केस जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन फायंड आउट केलें म्हाजे थ्रू माय सोर्सीस जाल्यार कळपाक लागलें की टोटल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस आसा म्हणून. जो मनीस आयज फाल्यां सकाळी तुमी सुद्दां एक वेल नोन सिटीजन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन खंयसरूय झगडी जालें कितें जालें जाल्यार एकामेकाक आडोवपाक वयतात. तुमी सुद्दां फुडें इतलें केलां आसतलें. सो इवन खंयसर केन्ना एक्सिडंट जालो त्या मनशाक हेल्प करपाक लागून वयतले. हें फुडें म्हाका अशें दिसता की बाबा कोणाक आडोवपाक वचप एक्सिडंट जालो ताका सुद्दां हेल्प करपाक गेले जाल्यार फाल्यां सकाळी हे म्हाजेरूच केस घालूंक शकता कितें बाबा हांवेंनूच तो एक्सिडंट केला म्हणून. जे म्हाजे कडेन हे अक्षरशः घडलां हेज्या फाटल्यान टोटली जे सगळे क्षेत्रान जर लढलेलो आसा घडयलेलो आसा जाल्यार हेज्या फाटल्यान जाल्यार टोटली BJPचे लोक फाटल्यान आसा. तसो थंयचो आमचो लोकल मिनिस्टर जो मिलिंद नायक आसा हो तेज्या फाटल्यान मेन सूत्रधार आसा. Panji police has succeeded in nabbing remaining 2 members of the 3-member chain snatching gang from Pune, Maharashtra. Panji police had earlier arrested mastermind of the gang Asadullah Jafri from Kalangut on 5th September. Panji police got a clue about this gang from a CCTV footage when he targeted a lady and snatched her Mangal Sutra in Santines on 4th September. Panji police finally on Thursday succeeded to nab 2 remaining members of the 3-member chain snatching gang. Sahil Khan alias Mustafa and Kalandar Jafri from Pune have been arrested in chain snatching case. Police also recovered a gold chain from their possession. Police on Friday produced both of them before Panji court where the court granted them 1-day police custody. This gang had come on the radar of police when the victim lady lodged a complaint with the Panji police on 4th September that some people impersonated themselves as a policeman at Santines and thereafter snatched her Mangal Sutra and a gold chain, all worth 1,50,000 rupees. During the course of investigation, Panji police found that CCTV camera of a nearby showroom had grabbed the visuals of the accused. Following the CCTV footage, Panji police team on 5th September first succeeded to nab master of the gang Asadullah Jafri after a long chase in Kalangut. They have confessed their involvement in another chain snatching cases, but police are suspecting their involvement in more cases. Mukesh Kumar for Prudent. Communist Party of India has slammed BJP-led government on its completion of 2.5 years of ruling. CPI has asked CM Parrikar to fulfill his promises like unemployment assistance made to the Goans and mining dependents. Convener of CPI, Suhas Naik, has demanded that 579 crores should be allotted to the mining dependents to pay off loans. Party has warned to hit the streets with the GMPF if their demands are not fulfilled by December. 1000 crores तुवें कमयल्या तितूंतले फक्त 100 कोटी रुपया तुवें खंड पिडेस्तांक दिल्या जाल्यार तुजे कडेन 900 कोटी रुपया अजूनही आसा मायनीच्या येणावळींतले मायनींग बंद जावन. सो जेन्ना खंड पिडेस्त तुजे कडेन उलो मारता की तांकां कर्जमुक्ती दिवची आनी तुवें सांगलेले त्या प्रमाणे ते तुका तुजे कडेन अपेक्षेन पळयता तेन्ना 900 कोटी जे तुजे कडेन उरल्या त्या 900 कोटींतले 579 कोटी म्हणल्यार 579 crores जर दिले जाल्यार बार्जी कर्जमुक्त जाता.
ट्रक कर्जमुक्त जाता आणि मशिनरी कर्जमुक्त जाता. आम्ही गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटातर्फे एक शिटकावणी दिल्या सरकाराक की डिसेंबर पर्यंत सगळें कितें सुरळीत चालू जालें ना जाल्यार लोक रस्त्यार येतात. जे आश्वासनां जावन ते स्पेशल इकॉनॉमिक स्पेशल स्टेटस जावन तुजो रिजनल प्लॅन जावं मायनिंग जें कितें उतर दिल्लें अनएम्प्लॉयमेंट प्रायस रायज आनी क्रिएटिंग जॉब्स ही आश्वासनां इमिजिएटली तुमी इम्प्लिमेंट करात. ना जाल्यार लोक तुमची फाट सोडचे ना, तुमकां सुशेग न्हिदोंक वो तुमकां रेस्ट घेवपाक दिवचे ना. लोकांक आनी तरुणांक आश्वासनां दिल्लीं की 4,000 4,500 अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दितले म्हणून, पूण आजुनूय एकूय आमकां तरुणाक अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स दिल्लो दिश्टी पडना. Ponda city is still littered with garbage. Kranti Maidan issue is not solved as yet. Mining dependents are still waiting for a relief. Former Home Minister Ravi Naik feels that even after 2.5 years of the BJP government, no major assurances are fulfilled in Ponda city. नवे सरकार जो आसा तेका 2.5 वर्ष जाली आनी एक म्युनिसिपालिटी एक वर्सांतल्यान तेंका 2.5 वर्ष जाली. अजून फोंडेच्यो समस्या ज्यो आसात किंवा गोंयच्यो समस्या अजून तेंचे कडेन सुटना. त्या वेळार तेणी स्टेटमेंट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनान असेंब्लीच्या इलेक्शनान की एक 8 दीस भितर रस्त्यार एकूय पेपर कागद दिसपाना म्हणून. हांवें आतां सगळे फोटो हाडले हांगसर आसा, हे सगळे तरेचे कितले कडेनच ते आसा हे आसा. आनी जेन्ना पंचायती तेंचे कडेन आसा आनी म्युनिसिपालिटी तेंचे कडेन आसा, सरकारय तेंचो आसा, एक मंत्री जो आसा तो डबल रोल खेळटा. आमचे कुटुंबा भितर आमचे घरकारांनी ट्रक घेतलेले, जर कोणी शेवाळ घेतले कोण बाजी घेतले, सगळे तरेचे आयज बंद पडल्या. म्हणजे सरकार आश्वासन दिता आनी आतां 2.5 वर्स जालीं तेंची परिस्थिती सुटना. ते गणपती घराणे घेतला, हांगा राजकारण करतात. तुमचे राजकारण तुम्ही करा, आमचे काम कांयच ना. तुम्ही 2 ग्रुप तुम्ही हे करा ते करा, आमकां काय लागना. पूण आमकां जाय स्वच्छ आमचे कडेन टॅक्साचे पयशे घेता तुमी. क्रांती मैदान हांवें सोडलेलें, हांवें हाडलेलें. हांव दिल्ली वचून शरद पवारा कडेन मिटींग घेवन जनरल रॉड्रिक्स आनी हांव तिगी मिटींग घेवन ही जमीन सोडून हाडून घेतलेली. अर्दी ही फूल दिवपाची आशिल्ली तेंची, तेजे कोण पळयना. फूल सोडून घ्या, आज सरकार तुमचे आसा, फूल सोडा सगळे त्या रस्त्या पर्यंत. हांगसर तुगेले सगळे तरेचे कार्यक्रम जातात, जर गणेश चतुर्थी जाता, क्रिसमस जाता, तुगेले दांडिया जाता. Let's take a short break. Stay tuned.